गोंयांत पावसात आदींच दर्या चड खर आसा। तातूंत नुस्तेमारी करपाक गेल्ल्यो बोटी बुडपाच्यो घडणुकोय वाडत आसा। बेतलवाटी सनसेट दर्यावेळेर एक नुस्तेमारी बोट उमटल्ली। आतां परत बाणावले आनी कोलवा दर्यांत दोन वेगवेगळ्यो घडणुकांनी 28 जाणांक लायफगार्डांनी साल्वार केले। बाणावले 13 जाणांक घेवन वचपी नुस्तेमारी बोट उमटली, तर कोलवा दर्यादेगेर 15 जाणांची नुस्तेमारी बोट उदकांत शिरकली। दोनूय जाग्यांचेर लायफगार्ड्सांनी बेगोबेग धांव घेत सगळ्यांक सुरक्षीत साल्वार केले। ट्रॅफिक जॅमाचेर उपाय कितें हाचेर उतर सरकार सोदताले, कितें करपाचें काय म्हणून। आतां केरळान वॉटर मेट्रो स्टार्ट जाल्या, म्हणल्यार कितें न्हंयतल्यान ट्रान्सपोर्ट जावप। तुमकां दिसली नवी गजाल काय कितें? नवी गजाल न्ही। पोर्तुगीज तेंपाचेर बऱ्याचशा जाग्याचेर वाफर वयताले। पणजेच्यान सावळ्या लोक वयताले, हळदोण्या लोक वयताले, सांखळे लोक वयताले। म्हाका उगडास आसा, आदले मुखेलमंत्री प्रताप सिंग राणेन म्हजे कडेन उलयतना एकदां सांगिल्लें की वापरात बसून सांखळेंतल्यान आपूण जेन्ना पणजे येतालो त्या सगळ्या टायमाचेर आपूण पेपर वाचतालो। इतले बऱ्या पद्दतीन ट्रान्सपोर्ट वापराची आसताली। आतां परतून एकदां वॉटर मेट्रो सरकारान सुरू करपाची थारायल्या। 9 जलमार्गाचेर म्हणजे 9 मार्गाचेर ही वॉटर मेट्रो सुरू जातली। सुमार 80 बोटी हेचे खातीर सरकार वापरतले। फुडल्या 3 म्हयन्यान हाचो DPR सरकार रेडी करतले। ताच्या उपरांत सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या असिस्टंट्सा म्हणजे मत्ती वयल्यान ही वॉटर मेट्रो गोंयांत धांवपाक लागतली। तेका लागून हाचे फुडें रस्त्याचेर जे ट्राफीक कंजेशन जाता तें उणें जाल्लें आमकां घडये दिसूं येता। गोंयच्या नागरिकांनी आपल्या बोरवेलांची संबंधीत प्रशासनाकडे बेगोबेग नोंदणी करून घेवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। नोंदणी करूंक ना जाल्यार संबंधितांक व्हड प्रमाणात दंड घालतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या। तशेंच शुद्धीकरण केल्लें पिवपाचें उदक गाडयो धुवपाक, झाडांक घालपाक तशेंच हेर कामां खातीर वापर करप टाळचो अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलां। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी 7 कोटी रुपयांच्या सिटी इल्युमिनेशन प्रकल्पाची घोषणा केल्या। या प्रकल्पा अंतर्गत मडगांव नगरपालिका गार्डनात सजावटीच्यो लायटी, CCTV कॅमेरा आनी मॉडर्न लायटिंग सिस्टम बसयतले अशें तांणी सांगलें। तशेंच आखे आनी शिरवोडे वाठारांतले मुखेल रस्ते आनी मैदानांचेर हायमास्ट लायटी बसयतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें।